तर बरें एन्जॉय केलं तुम्ही पळोवपाक पयलें दिसता एकदम हॅपी चड एन्जॉय आनी तांकां लागून आमी तांकां हिंगा येयल्ले आमी तांकां मेळपाक तियात्र पयलें तुमी आतां बेस्ट सारको एक्सलेंट बरो आसलो बरी पार्ट बरी जाल्या आनी कांतार बरी आहाय नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव विनोद नायक हांव आयज खंय पावला सावथ हॉल म्हणटा थंय येयला आमी हांगासर तियात्र चालू आहा कालचो शो हावसफूल गेलो आतांचो शो हावसफूल नेक्स्ट शोची टिकेटी ना खंय काबार जाले ऑलरेडी हावसफूल कलाकार अशे एकदम कडकडी एकदम दबादब आसतले मागीर टिकेटी खपपाकूच जाय सेकंड शोची आतां तयारी चालू आहा आनी एक 10-15 मिनटांनी स्टार्ट जातले शो फर्स्ट शो ऑलरेडी फूल गेलो कालचो वेमली बी बरो रिस्पॉन्स आसलेलो लोकांक भरपूर आवडली तियात्र आनी हो शो बी एकदम फूल गेला आनी आतां जे शोचे जे टिकेट आहा न्ही तांचे संग आतां शो स्टार्ट जातले आतां लोक येवपाक लागला टिकेटी खपले काय टिकेटी आतां एवेलेबल ना आनी तुमकां एक झलक दाखयता आनी सगळे कलाकार जाता तितले तुमकां मेळयता आनी खुबशे लोकांनी म्हाका सांगलेले बाबा बँडवाले कित्याक दाखयना तूं बँडवाले कित्याक ते बिजी आसता केन्ना म्हणून धरपाचें आतां तांकां धरलां तरी पूण आनी आतां हे शोन जे म्युजीक दिलां न्ही तेंचे टीम हांगासर आसा हे हांगाचे टीम सो स्टार्ट विथ लेडीज बाय नांव कितें तुगेलें डेल्सी सेल्वेरा आनी सर तुमचें नांव विल्बर आनी तुमी कितें वाजयता बेस गिटार सर तुमी बँड सर तुमचें नांव कितें म्हटलें कीबोर्ड वाजयता आनी गोंया खूंय कोणसुवा आनी सर तुमी अरमांदो रोड्रिगेज सर तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट आनी देव बरें करूं कोंकणी टीव्हीचेर येवपाक तर हे आसलेले आमचे बँडवाले पळय दोनाचो शो ऑलरेडी जाल्लो आसा आनी एकदम हावसफूल गेलो आनी आत्तां शो काबार जाला लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा तियात्र बरो सुपर हिट आहा तुमकां जर चान्स मेळटा आनी तुमच्या गांवांत हे सगळे तियात्र पळोवपाक तर चुकय नाकात फूल शो एकदम बरो आहा आनी हांगासर पळय हावजीन तुमकां हांगासर मेळटा पळय कॉस्कोच्यो टीव्ही QLED टीव्ही दवरला हेंच्यांनी आनी हेजे पयलीं नासलेले पण असले म्हारग टीव्ही आहा आतां पळय रिस्पॉन्स तुमकां दाखयता आतां पळय अशें अरेंजमेंट चालू आहा हांगासर आतां एक 10 मिनटान गेट ओपन जातले आनी ऑलरेडी फूल जातले टिकेटी सगळे खपले खंय टिकेटी आनी तेंचे कडेन ना बरें हावसफूल चालू आहा फूल हावसफूल शो हावसफूल आसा लोकांचो हांसून पोटान मुड्डो इतलो बरो तियात्र आहा आनी ऑबियसली एक एक्सपिरियन्स डायरेक्टर आहा तर ते भाशेन तेंच्यांनी डिलिव्हर करतले आनी हांसून तुमकां नये कलाकार बी दिश्टी पडटले तेंचे कडेन बी हांव सगळ्यां कडेन उलोवपाक ट्राय करतलो हय बाबा केसो आहा तुमी गुड वय तियात्र येयला नांव कितें म्हणलें तुमगेलें फ्रुटो बाय आंतोनेत कशें आहा तूं आयज Yeah, I'm good. Thank you. बरें आनी तियात्र एकदम तुमचो फूल गेला लोकांचो तुमचो भुमिका बी भरपूर लोकांक आवडलो जे हिसपान लोक एन्जॉय करताले तुमकां स्टेजीर पळोवन कितें म्हणणें तुमचें जायते तियात्र केल्यात बट समथींग डिफरंट हे पाटी म्हाका एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळा एज अ पॉलिटिकल तियात्र करपाक आमचो आंबेचो एकदम बरी ताची स्टोरी लायक एंडींग टू गूड जे केन्ना इतले वर्सां तियात्र केले म्हणल्यार म्हाका एश कोन्न एंडींग एश कोन्न आसतलें म्हूण सस्पेन्स ते केन्ना चिंतून हांवें बट बरें दिसलें आनीक सोयल्यांनी बरो हांदूय मारून काम केलां आनीक वी आर जस्ट एन्जॉयींग द शो ओके आतां टिकेटी सगळे हावसफूल आहा खंय सगळे खपले आतां नेक्स्ट शो तुमचो आसतलो स्विंडन आनी तेज्या उपरांत मागीर गोंयां
कित मेसेज दिवपा जाय कितें एक धाकटेशें कितें मेसेज लोकांक सगळे वर्ल्डाक पळोवपी लोकांक सगल्यांक सांगता हो तियात्र मस्ट चोवपाकूच जायो कित्याक जे आमच्या गोंयान कितें घडटा ते हे तियात्रान आमी दाखयलां आनी इट्स अ फॅक्ट की जालां तितलें फॅक्ट तेणें दाखयलां सो हे सगळें चोवून जे कोण थोडे सुदरपाय ते सुदरतले सुदरपा नाय ते सुदरपा नाय म्हळ्यार म्हाका दिसता बहुत थोडे 100 90% तरी एक कितें तरी बरी मेसेज घेवन वयतले म्हणून थँक्यू बरें अंतने देव बरें करूं तुका या बाय नांव कितें तुमचें पेट्रिसिया फेर्नांदीस आनी गांवां खंयचें नावेली नावेली यूकेन फर्स्ट टायम पावला तुमी हांगासर न्ही हय फर्स्ट एंट्री तुमचे फर्स्ट हय प्रोड्युसरान सांगताले की सो न्यू आर्टिस्ट येयला म्हणून कशें दिसलें तुमचे एक्सपिरियन्स सांगा फर्स्ट टायम हांगासर येता न्ही तेंचे कडेन उलोवपाक म्हाका बरें दिसता तेंचे ते एक्सप्रेशन आसता तेंचे ते म्हणणें आसता वेगळोच एकदम मातशें नर्वस दिसले कशें जालें नर्वस नासलोली इट्स नॉर्मल पयलीं गोंयांक वता तेश कोन हिंगाय बी एक्टींग बट पयलसो आतां हांव मुगे डायरेक्टरा थँक्यू म्हणटा कारण न्यू कामर्सां म्हणजे धाकटे एंट्रीजां बी हाडनाय यूके चान्स पडना बट आमकां डायरेक्टरान सगळ्यां लायक इवन धाकटी एक सॉंगा पासून कोण आहा एक एंट्री पासून हांवें तेंक पासून चान्स दिला सो इवन मुगे एक सॉंग आनी लास्ट पार्टा धाकटोसो पार्ट आहा सो तो पासून एक धाकटो पार्ट पासून करून ताणें म्हाका चान्स दिला हिंगा हाडून सो फर्स्ट टायम म्हणल्यार एक्सायटेड ड्रीम केम ट्रू लंडनच्या शारान एक्टींग करप म्हणल्यार व्हडलें अशें लायक सो आनी लोकांचो रिस्पॉन्ड कसो केलो बरो रिस्पॉन्ड आसलो हांगासर तुमकां हय आमचे कांतरा पासून बऱ्यो क्लॅप्यो पडल्यो इवन मुगे धाकटोसो रोल तो तांकां मानवलो मुगे जायती कजन्स बी आहाय कजन्स फ्रेंड्स बी आहाय ती येयल्ली पळोवपाक आतां हेजे फुडें येवपाची इच्छा आहा न्ही परतून या चान्स पडलो जाल्यार शो ओके बरें बाय देव बरें तुमकां ऑल द बेस्ट तुमकां तुमी पळोवपाक खरेंच पुलीस म्हणून दिसता हांगासर हांव मातसो कन्फ्यूज जालो गोवा पुलीस हांगा कशें पावले काय म्हणून सो वेलकम टू इंग्लंड तुमचे आनी हे तुमचे आतां फर्स्ट टायम हांगासर यूकेन येस सर फर्स्ट टायम म्हजें आनी एकदम बरें दिसलें आमी चान्स मेवता काय म्हूण पळयताले लंडन सारन हाच्या पयलीं हांव येवपाचो आसलो लंडन बाबांबेच्या तियात्रान पूण त्या वेळार आमकां विजा पडोंक ना गेले फावटी लास्ट शोआक सो ह्या फावटी म्हाका विजा पडली हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा जे ऑर्गनायझर आसा तांकां खरेंच आमच्या सारक्या नव्या एक्टरांक तांणी ह्या लंडन शारांत हाडून खरेंच आमकां एक उमेद दाखयली हय आनी तुमचें नांव कितें म्हटलें म्हजें नांव पिटर कोरिया आनी गांवां खूंय गांवान वास्कोचो वास्को हे फर्स्ट एंट्री तुमच्या हांगासर तियात्रान आनी तियात्रूय फर्स्ट टायम रिलीज जाता म्हळ्यार जायतो प्रेशर आसता डायरेक्टराचेर आनी सगळ्यांचेर तियात्र हावसफूल गेला तुमी मातशें नर्वस जाले फर्स्ट टायम हांगासर येवन कितें कॉन्फिडन्स आसलेले ना नर्वस जावंक ना एक पार्ट आमी ह्या स्टेजीक आमी डायरेक्टराक खान मारला तो सगळ्यांनी खान मारून हो तियात्र बरे भाशेन करून लोकां मुखार हाडला आनी खऱ्यांनीच हो रिलीजींग शो म्हणून आमचो दिसनासलो लोकांनी आमकां जायते एप्रिसिएशन दिलां कित्याक ह्या तियात्रान बाबांबेन जायतो तोकस घेवन हो तियात्र बरयला आनी लोकांक खुशाल दवरता तसलोच तियात्र केला कोणाक बेजार येवपा सारको तियात्र ना आमकां एकदम बरें दिसलें ह्या तियात्रान भुमिका करून आनी लोकां मुखार फेस करून ओके अशेंच तुमी येवचे परतून ऑल द बेस्ट तुमकां आनी गूड लक एंड कॉंग्रेच्युलेशन थँक्यू सर देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांनी ताळी मारच्यो हो प्रायज स्पॉन्सर केलेलो आसा एलिटा आनी लेनी किपिनो हांगासर आमी धाकटोसो सत्कार कार्यक्रम करूंक सोदतात आनी आमी आमच्या नांवान आमी सत्कार करतात बाय जर्जिनिया डायस म्हाका सगळ्यांनी ताका मोठ्या ताळयो मारच्यो तसोच मागतलो मिडिया पिपलाचे डायरेक्टर ताळयो
तुमचे हे तियात्रान आतां फर्स्ट एंट्री हांगासर युकेन पयले फाटी येयला न्ही. नांव कितें म्हटलें? म्हजें नांव लेस्टर फेर्नांडीस. हांव गांवांत गोंयान मोरजेचो. मोरजे. हय. ओके. बरो पावस पडटा दिसांनी थिंगा? हय जायतो पावस पडटा. वेदर डिफरंट जाला हिंगा. मागीर आतां ती फर्स्ट टायम युके तुमची एंट्री हांगासर फर्स्ट टायम येयला? हय म्हाजी फर्स्ट टायम युके हांव पावला. गोंयान नासतालो हांव पूण युकेन पयले फावटी येयला. पयले फावटी. हय हय जायतें बरें दिसता कारण लोकूय हांगासर बरो हें दिता रिस्पॉन्सूय बरो दिता. एक उमेद कशी आहली एक ड्रीम कशी आहली ती आयज फुलफील जाली. आनी डायरेक्टर आंबे भाशेन डायरेक्टरा वांगडा चान्स काम करपाक चान्स. एकदम हय हय एकदम बरें दिसता कारण हांव एक न्यू कामर ह्या प्रोफेशनल. हांव कॉम्पिटिशन बीन नासतालो गांवचे तियात्र नासतालो पूण आंबेन म्हाका प्रोफेशनल पालकार हाडलो म्हाका. हांव तेगे 2 तियात्र नाचलां. एक फाल्यां आनी दुसरो म्हणटा तो वाट विसरलो ह्यो तेचो तिसरो तियात्र. आनी हांव खरें ताचो एक उपकारी असो कारण एक ल्हानच्या कलाकाराक ताणें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हाका. जेन्ना ताणें फर्स्ट टायम सांगलें तुका हांव पूण युके येता एक खुशालकाय अशी आहली आनी एक खरें ताचो उपकारी आनी त्या खरें काळजाच्या खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा कारण ताणें एक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली ह्या युकेच्या शारान येवपाक म्हणून. खरें देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या डायरेक्टराक कॉमेडियन आंबेक. हय आंबे असले रिस्क घेता तें खबर आसा. तो मेन एक्चुअली कितें तो लोकां भितर टॅलंट पळयता न्यू आसूं कितें आसूं. हय हय सारकें सारकें. पयले न्ही परकिले न्ही ताका कळटा की हो नेक्स्ट लेवलाचो आहा. तसले डायरेक्टर हे आमचे आंबे. हय हय. तर कितें म्हणटा तुमचे युकेकारांक कितें म्हणटाले तुमी? खरेंच तुमकां युकेकारांक तियात्र मोग्यांक म्हज्या देव बरें करूं म्हणटा काळजाचे खोलायेकसान कारण तुमी एक बरो सपोर्ट आमकां दिताय. बऱ्यो क्लॅप आमकां मेळटाय. बरो रिस्पॉन्स तुमचो मेळ्ळा आमकां. खरेंच एक खुशालकाय भोगता जेन्ना पालकार चडटा. एक कांतार म्हटल्यार आतां एग्जाम्पल हांवें आतां एक सोलो म्हणला बरो रिस्पॉन्स मेळलो लोकां कडल्यान. लोक वळखना तरी पूण एक मानून घेताय तुमी म्हणून एक देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. आनी हे तियात्राक तुमी आदार दिताय आमकां. लोकांक आमी गोंयासान येता तुमी एक्सेप्ट कर तिकेटी काडून येता तुमचो वेळ दितात आमकां. ताका लागून तुमकां काळजाचे खोलायेकसान देव बरें करूं म्हणटा. बरें तुमकां ऑल द बेस्ट. अशेंच तुमी आतां येयत रावतले. आतां मेजीत राव युकेन तुमी कितले फावटी. थँक्यू थँक्यू. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी आमचो इंटरव्यू आमकां युट्यूबार दाखयतात म्हणून तुमी आपलो टायम वेस्ट करून येता. ताका लागून तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. वेलकम टू इंग्लंड. येस थँक्यू थँक्यू सो मच. तरी आमचे न्यू कलाकार. बाय नांव कितें तुगेलें? म्हजें नांव सोनिया मांद्रेकर. आनी गांवान खंय? हांव चोडणेचें गांव. चोडणेचें. आतां हे युकेन तुमचे फर्स्ट एंट्री हांगासर? हय. हे फर्स्ट टायम येयला तुमी युकेन? हय युकेन हांव पयले फावट. कितें म्हणणें कशें दिसलें हांगासर फर्स्ट एंट्री मारून? खरें सांगपाचें म्हटल्यार स्टेजीचेर येवच्या पयलीं हांव सारकें भियेलेलें कित्याक दीस वॉज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स लायक इन युकेच्या शारान. सो मातशी भिरांत दिसलेली म्हाका. पूण जेन्ना हांव स्टेजीचेर सरलें तेन्ना लोकांक पळोवन म्हाका बरें दिसलें. म्हणजे आमचे गोंयचे लोक अशें की जशें आमी हॉलांतले मारगांव जावं कला अकाडमी हॉलांत जे स्टेजीचेर आमी रावन एक्टींग करता लोकांक पळोवन. सो ते भाशेनच कशें म्हाका दिसलें. देन आय वॉज लायक नॉर्मल. सो फुडले मागीर सिन्स आहा ते मागीर म्हाका नॉर्मल गेल्यो. हय हय सगळें नॉर्मल गेलें. आनी वयल्यान म्हजी उर्बा आनीक वाडली. आनी हांव ह्या युकेच्या शारांतल्या लोकांक हांव खरेंच काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमकां म्हणजे न्यू कमरांक आमकां म्हणजे मानून घेतली कशी. एंड ऑफकोर्स बॅक स्टेज येवन जायत्या लोकांनी आमकां म्हटलें की या एक्टींग वॉज गूड. बरें दिसलें. बरें दिसता जिवाक. आनी तेज्याहून आनीक चड बरें दिसता की आमी प्रोफेशनल एक्टर ओ एक्ट्रेसां वांगडा आमी एक्टींग करता. सो इट वॉज लायक अ गूड एक्सपिरियन्स. या आनी युकेन बी परफॉर्मन्स करपाक मेळ्ळें. इट्स अ ड्रीम कम्स ट्रू. ड्रीम कम ट्रू. करेक्ट. वेरी करेक्ट. सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हटल्यार हांव सांगूंक सोदतां हांव काळजान सान आमच्या डायरेक्टराक म्हणजे डायरेक्टर आंबे हाका खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हाका तेणी म्हणजे धाकटे रोल चड व्हडले रोल ना कित्याक ह्या फावटी प्रोफेशनल्स आहा सो रोल तांकां गेल्या. सो तेतून तेणें आमकांय बी अशे रोल बरयलेले पूण ते मातशे धाकटे आहा बट आसा रोल आहा पूण स्मॉल रोल्स बट स्टील ते रोल हांगासर युकेच्या शारान सबस्टिट्यूट जायती आहलेली ती करूंक शकताली. बट तरी आसतना तेणें आमकां युकेसान गोंयासान हिंगा हाडली. हय. सो व्हडली गजाल अशें जवळ जायना. सो दीस इज लायक
खरेंच ते आमच्या डायरेक्टराचे आंबेचे उपकार आमच्यान विसरूंक जावचे ना केन्नाच. खरें हें म्हाका हांव काळजांतल्यान हांव ताका थँक्यू म्हणूंक सोदतां. आनी दीस वील बी लायक ऑलवेज म्हणजे हें मेमरी उरतली कशी सारकी. येस इतलें हांव सांगूंक सोदतां. बरें तर थँक्यू. पळोवन कळटा की तुमी भरपूर खुशाल आहा आनी परतून येतले. येस बरें येवचे परतून मेळचे. चान्स पडलो. या थँक्यू व्हेरी मच. आंबे सर अभिनंदन तुमकां. लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा. लोक बरो हॅप्पी आहा. आनी एक विचारपाची एक गोश्ट म्हणजे कितें तियात्र हांगा नॉर्मली हांगाचे रिलीज जाता. मग हांगाचे युकेकार रिलीज करता हांगासर. आतां हे फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसता म्हणजे पयलीं जाल्लें काय खबर ना म्हाका. कशें रिस्क घेवपाचें कशें ठरयलें? तुमचे आयडिया आसलेले प्रोड्युसरान सांगलें म्हाका की ते डायरेक्टर आंबेची आयडिया म्हणून. हांगा म्हणजे अशें भिरान अशें दिसलें काय एकदम फूल कॉन्फिडन्स आसलेले तुमकां? ना एक्चुअली आमी पयले गोंयांत तियात्र करतात आनी मागीर लंडन येतात. पूण हे फावट एक चिंतलें म्हणजे सदां मागीर लंडन लोक कितें म्हणटा थंय शो जाले अर्द लोकांनी थंय पळयलो म्हणटकच हांवें चिंतलें तें आनीक नाका. हे फावट आमचे लंडन भाव भयणाक एक नवोच तियात्र हांगाच रिलीज करून दिवया. आनी हांवें खबर म्हणजे एक्टरांक सांगली. एक्टर म्हणपाक लागले नो प्रॉब्लेम गो हेड म्हणजे कितें आमी बरी प्रॅक्टीस बी करुया. सो एक्टरांचो म्हाका सपोर्ट मेळ्ळो प्रॅक्टीस करूंक. तांच्या फूल सपोर्टाचेर हांवें डिसिजन आनीक मुखार व्हेलें. कित्याक एक लंडन तूं येतलो जाल्यार तुवें पयलीं सद्याक प्रॅक्टीस करूंक जाय गोंयांत. म्हणटच गोंयांत बरी प्रॅक्टीस करून हांव लंडन येयलो. आनी लंडन येतूच जेन्ना हांवें तो शो फॅमिली रिलीज केलो सारको परफेक्ट 10-12 शो जाल्ल्या भशेन तो शो गेलो फर्स्ट टायम. ओके. लोकांचो रिस्पॉन्स इतलो जालो लोकांनी सांगलें खरोच बरो तियात्र बरो तातूंत एंटरटेनमेंट आसा आनी एक बरी मेसेज आसा एंडिंगाक. हांव सांगू ना आतां पळयतूच आमी आतां सावथ हॉल लोक केला हावसफूल जालो सावथ हॉलूय. तांणी लोकांनी सांगलें खरेंच भितर येवन म्हाका इतलो बरो तियात्र आमी खरेंच खूब हांसलीं. एंडिंगाक एकूच मेसेज तुजी पुरो तुवें आमकां दाखयल्या ती. आतां आमचो सेकंड शो आसा. सेकंड शो सावथ हॉल ऑलरेडी फूल आसा. फाल्यां आमचो लास्ट शो गोंया वयच्या आदी 18 आयज 18 न्हू फाल्यां 19 19 मे स्विंडन मेक्का हॉलांत सांजचो 4:30 वरार निमणो शो आमी करून मागीर गोंया वचपाचें. ओके. आनीक बी करपाचे प्रोग्राम आसलेले काय तेंचे पण हॉल तांकां मेळोंक ना ताका लागून आनी ते करपाक पावना. ना आनी डिमांड आसलो एक्चुअली आनी शो कर म्हूण पूण जायना. टिकेटी आतां खोपले खंय कितें म्हणणें तुमकां कशें दिसलें हें सगळें आयकून? ना खरें बरी खुशालकायेची खबर. कित्याक एक इन एडवान्स इतलो लोक तियात्राक येवंक भायर सरता आनी खरेंच आमकां लोकांक देव बरें करूंक म्हणून जाय. कित्याक इतले आमच्या लोकांचो सपोर्ट आसा म्हणूनच आमी हांगा परत लंडन येवंक शकतात. तशेंच आमचे ऑर्गनायजर्स बायजिना डायस जेल्डोवर्दीस तशेंच लिस्टन रोड्रिगीस तशेंच आमचे जायते हांगासर आमचे टिमीक जायते हेल्प करतात. सो तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. बरें तर आंबे सर ऑल द बेस्ट तुमकां. थँक्यू विनोद बाब तुका. कित्याक तुवें जाय तो आमचो ह्या कोंकणी चॅनलांतल्यान तियात्रांक प्रमोशन दिता. तुकाय विनोद बाब चडांत चड देव बरें करूं. काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका सपोर्ट करतले जिल्लो आनी लिस्टनाकूय देव बरें करूं म्हणटा. बायजिन्याक क्वीन ऑफ हार्ट्स म्हणटात. सगळीं जाणां आसा ती क्वीन ऑफ हार्ट्स म्हणटात आनी खरेंच भांगराक सारकें काळी स्टेजीर जायते न्यू टॅलंटाक ते प्रमोट करून पावल्ले आनी तुमकां आयज सगळीं आजीत जालेल्या वरती आज सपोर्ट केलेल्या थँक्यू सो मच. नांव कितें म्हटलें तुमचें? क्रिस. आनी कितले पयशे नेल्यात तुमी तियात्रा आतां हे? आमी हय खंयसर नेल्यात तुमी? आमी सेंट्रल हावसलो. सेंट्रल हावसलो. आनी तुमचें नांव कितें बाबा? फ्रांसीस न्यून्स. गांवां खंय? हांव चोडणेचो. चोडणे. रावता बॉम्बे. चोडणा रावता बॉम्बे. आनी तुमी सर? हांव वास्को रावता. वास्को? झेड मेलो. वास्को आनी वास्कोकार. वास्को. आनी तियात्र पयले तुमी आतां? बेस्ट सारको एक्सलंट. बरो आसलो बरी पार्ट बरी जाल्या आनी कांतार बरी आहाय आनीक हेज्या मुखार देखून आनी आमगे ने कलाकार तुमकां दिश्टी पडले हांगासर कितें म्हणलें? ने कलाकार आमकां चडांत चड उमेद येयली आमकां चोयन तांकां ने कलाकारांक. चड करून आमी मायभासेक लागून
वाडोवंक आमची भास सांबाळपाक आमी येयल्ले आहा आनी आमकां फूल सपोर्ट दिता आमी केन्नाय आमचो तियात्र जायत जाल्यार आमी ऑलरायट बरें दिसलें तुमकां पळोवन अशी येयत रावा तुमी आनी कोंकणी तियात्राक सपोर्ट करा देव बरें करून तुमी आमकां केन्नाय कितें आसता तें तेंचे घेता बायट बीन घेता वो कितें करतात तें आमकां मात चड उमेद येता कित्याक तांकांय मातशें एनकरेज जाता न्हय ती भुरगीं यंग एनकरेजूय जाताय यंग भुरगीं एनकरेज जाता लोकां पर्यंत पावता तियात्र म्हटल्यार कितें आनी न्यू कलाकार कोणेन कितशे एक्टींग केलें ट्रेडिशनल वय ट्रेडिशनल एक्झॅक्टली स्पेशली कंट्रीज लायक झेवियर तो सदांच खूब आसा नाचता म्हणटा तो आयज हांवें खूब तेंपान पळयलो ताका वय 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 एकदम आनी मार्कूस व्हेरी गुड आनी ते आमचे आदले हामे ज्ञान तांचेर बेसान ध्यान सदां सावधान बरी बोलाय बरो आवाज बी एकदम मार्कस झेवियर आनी लॉरी आमगेलो मेसेज पावरफुल आसता दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आय लायक मार्कस झेवियर एंड लॉरी आनी आमगे ऑलवेज रेगनाय बरो तर बरें एन्जॉय केलं तुमी पळोवपाक पयलें दिसता एकदम हॅपी चड एन्जॉय आनी तांकां लागून आमी तांकां हिंगा येयल्ले आमी तांकां मेळपाक ओके पयलें कळटा ते स्मायलीचेर कळटा बरें तियात्र बरें एकदम हिटा म्हणून सर तुमचें नांव कितें म्हजें नांव बेनी हांव सांवस गोंया गोंया सांवस आनी तियात्र बरो एकदम म्हाका बरो लागला आनीक खूब एन्जॉय जालें आनी तुजें हांवें युट्यूबार जायते प्रोग्राम चोयले हय म्हाका बरें दिसलां एकदम आनी तियात्रांत आमचो म्हजो पिटर बाब तेजोय म्हाका एक्टींग बरें एकदम बरें लागता आनी आमचे मार्कूस बाब झेवियर तेणें बरें कांतार म्हणटा लॉरी तेणी वचून बरें म्हणलें आनी एकदम बरें दिसलें आमकां हो तियात्र पळोवन आमची मायभास हिंगा राखून बरी दवरली म्हणून आनी हिंगा आमी क्रॅनफर्ड रावता क्रॅनफर्ड रावता हांसलो क्रॅनफर्ड ओके ओके बरें तर थँक्यू व्हेरी मच तुमकां सगळ्यांक आतां आमगे प्रोड्युसर लेडी पावर बाय झीना डायस हे शोचे प्रोड्युसर झीना डायस हाय विनोद झीना बाय केशी आहा बरें बाबा चोवपाक मातशें वीक अशें दिसता मातशें म्हणल्यार म्हाज्या हेल्थाक मातशें हें जालें रे कित्याक हिंगा थोंडा येयचो गांव तूं जाणाय आनी तेका लागून चड मातशी थंडी लागली म्हाका तियात्र तुमगे बरें एकदम सुपर हिट गेले हय सगळे शो फूल फॅमिली फूल आनी हिंगा देनपारा फूल आनी आतां सांजचे टिकेटी मेळोना लोकांक हय आमी तेका लागून तिसरो शो घालूंक सोदतालो लिस्टान पूण मागीर ती जार जातली पूण घालूंक ना हो तियात्र हाडपाचो प्लान म्हणजे केन्नासून आसलो तुमचो म्हटल्यार केन्नाच म्हणल्यार कितें जालें जाणा आंबेची कॉमेडी एकदम क्लीन आसा तूं जाणाय तुका सांगूंक नाका म्हाका एकदम आवडटा तेजी कॉमेडी कळ्ळें तेका लागून आमी आंबेक चूज केला आनी तेका हाडलो होय गेल तियात्र बी पयलें एकदम सारकें मुगे फर्स्ट तियात्र हांवें केन्ना लायफान मुगे फर्स्ट तियात्र कुड्डो बोलो बेरो आनी वन ऑफ द बेस्ट तियात्र हय सारको बरो एकदम भावार्थ्याचे दोडे म्हणटाय ते भाशेन लिस्टन आनी झील डोबेट दीस बस देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी तेंकांय ओके झीना बाय गेट वेल सून आनी देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं विनोद आमचे कडेन शोचो ऑर्गनायझर आहा लिस्टन बाब आनी मागीर जल्डो बाब लिस्टन आनी जल्डो बाब कशे आहात तुमी आयज आमी बरे आसा लिस्टन बाब तियात्र सगळें तुमगे एकदम फूल पॅक जाला कशें दिसलें तुमकां कितें म्हणलें एकदम बरें दिसलें पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब विनोद तुका तूं जावन आसा सगळे तियात्र प्रमोट करपी आनी हे तियात्र लोकांक घरांत जाणटो लोक आहा तांकां युट्यूबाचेर वो कित्याचेर अशें करून तियात्रा कितें म्हायती मेळटा जाल्यार तुका लागून सो चड आनी चड पयलें तुका देव बरें करूं हांवूय तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी दोन उतरां तियात्र बद्दल आतां हे तियात्र डायरेक्ट आतां नॉर्मली हांगा जे तियात्र जाता न्ही ते हांगा प्रिमियर शो जाता ते हांव अंडरस्टँडींग जाता हांगाचे लोक हांगाचे प्रिमियर शो आतां हे गोंयचे तियात्र हांगा प्रिमियर शो करपाचें हे फर्स्ट टायम हांवें पळयलें पयलीं कशें जाल्लें अशें ते आमचें आंबे गेलें डिसिजन आंबे म्हणून लागलो बाबा आंबे आमी जेन्ना हांव आनी जोल्डो तेका उलयले तेदोणा आनी जिना बाय म्हणून लागलो आपण फर्स्ट शो हिंग रिलीज कोता
हे आंबे प्लॅन आंब्या गेलो प्लॅन ओके आनी विश्वास धरून लोकांक ऑर्गनायझराचेर आनी आंब्याचेर डायरेक्टराचेर लोक तियात्र चोयनासतना फूल जालो एक पूण शेव गोंया जावना पयलो शेव फूल जावप म्हणल्यार इजी ना ते ना विश्वास दोन लोक येयला ऑर्गनायझराचेर आनी बाब डायरेक्टर आंब्याचेर हो विश्वास दोन काल प्रिमियर शेव आमगेलो फॅमिली जालो भरपूर लोक आनी आयचो शेव आमगेलो फूल जालो सारको आनी सेकंड शेवूय फूल आहा हाल्या आमी स्विंडन वेता कळना सो आमगेले 3 शेव आहलेले 17 फॅमिली 18 तारीख साउथ हॉल 2 शेव आनी 19 तारीख आमगेलो स्विंडन आनीकूय शेव घालपा लोकांले रिक्वेस्ट आहाय पूण हॉल मेळनाय आमकां साउथ हॉल एकू हॉल एक हॉल आमगेले ते आमकां हें कोनाय अलाउड कोनाय तियात्र करपाक सो हे आमगे फेदरस्टोन पळय हॉल आहा तेजेर हिंगा साउथ हॉल आतां उरलो आहा आनी हांव लोकां थंय उपकार मागता मातशें कितें साउथ हॉल हिंगा फेदरस्टोन हॉलांत म्हणजे कितें वायट जावं सोरो जावं मोतून अशें करून पेड्यार कोन्नाकाय कित्याक जाल्यार नाल्यार आमकां तियात्र बंद जातलें हिंगा सगळे लोकांक टॉयलेट सगळे आहा भितर टॉयलेट बी सगळे आहा सो लोकांक जर मेंटेन केलें बरे भाशेन जाल्यार हे तियात्र आनी कितले वर्सां मुखार वयतले आनी आतां फर्स्ट टायम पयला हांवें तुमी टी शर्ट प्रिंट केला आतां हे आयडिया कोणाचे ही आयडियार एक्चुअली आमगे तिगां आयली तुमगे तिगांयली तिगांनी आमी एक आयडिया केली समथींग कलर हाडया तियात्रांक आनी अट्रॅक्शन हाडया हे फावटी तडका मारया सारको म्हणजे लोकांक पळय कितें केलें ना जाल्यार तें कोण दाखोवया आनी तेजेर तुका मोर पब्लिसिटी जाता ड्रेसाचेर आनी तियात्रीसूय हॅपी जाले आनी ही एक टीम अशी आंबे म्हणून लागलो तेंकाय पयलीं ती खबर ना आमी अशें करून टीम कोण रेडी आहाय म्हूण हांव जेल्डो जिना बाय सो हिंग सडनली जालें तें आनी आतां हें तें सडनली तेंकां आमी रुमां दिली तेय अजाप जाले कितें काय म्हणा दुसरे तियात्रीस अशें म्हणटाय लिस्टन जेल्डो जावं जिना तुमगेले एकदम बरें सामकें चेंज अशें कितें जालें न्यू समथींग न्यू सो आनी टी शर्ट आमी सगळीं गोंय शापून हाडले बाब आमगेलो हे आमगेलें कितें तें सिटी सेंटर बाब एंड्रू फातोर्डा स्टेडियमा कडेन ते गेले आतां गोंयसान येयले टी शर्ट ही टी शर्ट गोंयसान हाडले सिटी सेंटर एंड्रू हेणे ती टी शर्ट धाडले पूण आमगे रिक्वेस्टाचेर आतां आमगेले जायते प्लॅन आहाय मुखार पूण डायरेक्टरान आमकां तेंको दिवपा जाय आमगे रिक्वेस्ट आहा ते भाशेन जाल्यार आमगेले सगळे मेंटेन बी बरें आमी घर घेयला जावं बस घेयल्या तेंकां स्पेशल हिंगा थिंगा घेवन भोंवपाक सगळे ते हॅपी आहाय तियात्र तुज्यान मागीर डायरेक्टरा कडेन विचारूं जाता तुका हे ऑर्गनायजींग कॅश लागल ते विचारया डेफिनेटली हांव विचारतलोच जिल्डो बाब तुमचें कितें म्हणणें तुमकां कशें दिसलें हांगाशें आतां इतले सगळे सोल्ड आवट जाले टिकेटी हांव चड आनी चड देव बरें करून म्हणटा आंबेक फूल कास्ट इन UK येयला म्हूण सगळ्यांक विजा लागू जाल तेंकां ग्रेग आनी कालूस एंड विजा आमकां भरपूर हेल्प केला ग्रेग आनी कालूस दोगांयनी आमकां हेल्प केला भरपूर विजाक आनी सांगपा म्हणल्यार बाब ग्रेगान ह्या न्यू भुरग्यांक विजा इतले त्रास काण मारले हे विजा न्यू भुरग्यांक पडोंक व्हेरी डिफिकल्ट तशें न्यू भुरगे हे आमगे सोजा न्यू येयले फर्स्ट टायम इन लंडन केन्ना येवनाय ते फर्स्ट तियात्र येयले आनी ते ग्रेगान बड्यान आमकां हेल्प केला हे विजाक आनी प्लस कालूस हेगे 100 विजा आमी यूज केले पूण कालूस बाडो आपणागे माय सोंपली म्हणून पास्ट अवे सो तेका लागून मातशें गोंय वचूं पडलो तेणें आमकां जायतो आदार दिला आनी ह्या तियात्रान सावंड सिस्टम जे आहा ते कालुसाचे न्ही हय सावंड सिस्टम आसलेलो कालुसाचो पूण कालुसानूय अरेंज केला स्विंडनूय तेणें अरेंज केला साउथ हॉल अरेंज केला आनी आमगे फॅमिली अरेंज केला सो आमगेले सगळे हे तियात्राक एकठांय आहाय सगळे जावं फ्रॅम्पटन आमकां हेल्प कोता जावं आमगेलो प्रुटो हेल्प कोता अशें करून केन्ना जालें ना एकलो सावंड घातालो पूण कालुसान तेका सांगून तेणी सगळ्यांनी तेगे माय सोंपली म्हणून तेणी आदार दिला चड देव बरें करून म्हणटा म्युजिशियन आमगे म्युजिशियन
एकदम बरें आहाय तांकांय कार्ड जाणट्यान देव बरें करूं म्हणटा हे पुसा चड प्रोफेशनल कास्ट आहा आमगे हितू बरें तर देव बरें करूं तुमकां या थँक्यू विनोद तुका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तुकाय चडान चड देव बरें करूं विनोद तूं सदां आमचे पासत एश को वारोल्या पुरो देव बरें करूं देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक तुम्ही जर हे तियात्र पळयला असले कमेंट सेक्शनान करून सांगून कळयात की तुमचे रिस्पॉन्स कशे आणि तुमकां हो तियात्र कशें दिसले तर पळयत राव कोंकणी TV मेळ्या दुसरे व्हिडियो